is a very, very important project for the farmers because it is with respect to the sluice gate and the retaining wall. Now the sluice gate is an old sluice gate which was in a dilapidated condition and it needed urgent repairs. And I think as an in-between work, the farmers had taken care of it and done something, but that was not strong enough and it would not last long. So when the Cortalim Farmers Association came to me, to my office and requested me, I think they did a wonderful job of impressing upon me the urgency of the work. And immediately we took up the work, and as the president of the association said, within 6 months we managed to get this work started. And today we have inaugurated the starting of this work. हांव cortalim कुमदा टॅनंट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी. एक काम जे 2 कामां हांगासर, एक रस्त्याचें काम जो सांको जाय आसलो सारको मोडून गेल्लो, इतले पुर्तुगेजांनी बांदलेलो तो, सो तेजे उपरांत तो जावन 21 फावट जाल्लो. सो इतली वर्सां आमची मागणी आसली. हांव cortalimचो सरपंच बी आसलो गेल्ले फावटी, त्या टायमार हांवें मागणी घातलेली आमच्या पयलींच्या आमदारा लागीं, पूण तें काम पूर्ण जावंक ना. पूण आयज मॅडमीन आमी तेजे फुड्यान गेले आनी 3 म्हयन्यां भितर हो रस्त्याचें काम तेणें पूर्ण केलें. आनी दुसरी जी मागणी आमी घातलेली हिंगा, हो जी मानस आसा ते मानशेचें काम जाता तितले बेगीन कर म्हूण, कित्याक मानस मोडली जाल्यार आमची जी दावे वाटेन जी शेतां आसात ती सगळीं बुडोवन वयतली म्हूण. हाका लागून मॅडमीन ताबडतोब उपाय घेतले. कन्सर्न ऑथॉरिटीज इंजिनियर घेवन हांगासर येयली, इन्स्पेक्शन एस्टिमेट केलो आनी आयज एक काम 8.50 लॅक्सांचेर टेंडर जाल्लें आसा. आनीक एक काम जाता तितलें बेगीन पूर्ण जावपाक जाय, कित्याक आतां पावसाचो काळ आसा आनी पावस जर पडलो जाल्यार मानशाची दारां सामकी मोडोन गेल्लीं आसाय. तें काम बेगीन जाल्यारूच आमी आमची शेतां वाटावंक शकतले.